नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या सकाळच्या बुलेटिनान हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर 8 आमदारांनी घेतलो मंत्रीपदाचो सोपूत विधी सुवाळ्याक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची हाजिरी। नव्या सरकाराचे 2 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयच्यान जातले सुरू। 30 मार्चाक मुख्यमंत्री मांडटलो अर्थसंकल्प। जाहीरनाम्यान दिल्ली आश्वासना करतलो पुराय म्हणटा मुख्यमंत्री। सोपूत विधीन तांत्रिक आडमेळी, कोणाचो पडलो मायक जाल्यार कोणाचो जालो आवाजूच बंद। भाजपाक लागला सोडूंक कात, मुख्यमंत्री सोडल्यार सगळेच भाजपा संघटने भायले। दोतोर दिवपाक तयार आसा फुकट, मात माविन म्हणटा आर्थीक परिस्थिती आसा बिकट। आणि आता खबरो विस्तारान। गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, नितीन गडकरी हांचे हाजेरीन मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। तशेंच निकतेच वेचून आयिल्ल्या 8 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। जातून विश्वजीत राणे, माविन गुदिनो, रवी नायक, निलेश काब्राल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खंवटे, गोविंद गावडे, बाबूश मोन्सेरात हांणी नव्या सरकारांतले मंत्री म्हणून सोपूत घेतलो। आता उमळशीक उरता ती उरिल्ल्या 3 मंत्रीपदांची। ह्या 3 मंत्रीपदांच्या सर्तींत जी मुखामळ नदरे मुखार येतात ती मिसेस राणे, मिसेस मोन्सेरात, 2 अपक्ष आणि सुदीन ढवळीकार। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसात तितलेंच सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ती करचो ना। विधानसभा वेंचणुके उपरांत नव्या सरकाराचे पयलेच अधिवेशन आयच्यान सुरू जाता। हे अधिवेशन 2 दीस चलतले। आयज सभापतीची निवड जातली जाल्यार बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत नव्या सरकाराचो अर्थसंकल्प मांडटलो। सभापती पदा खातीर भाजपाचो काणकोणचो आमदार रमेश तावडकर जाल्यार काँग्रेसीचो नुवेचो आमदार आलेक्स सिकेरा सर्तींत आसात। इतल्या मजगती भाजपा कडेन भोवमत आशिल्ल्यान तवडकराकूच निवड जातली असो विश्वास भाजपा फुडाऱ्यांनी व्यक्त केला।
आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यांत आश्वासना दिल्ले प्रमाण स्वयंपूर्ण गोय 2.0 ही मोहीम आमच्या सरकाराचे आग्रमान आसतले अशें गोंयचे नवे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. गोंयकारांचो नोकरेचो प्रश्न सुटावो करतले तशेंच गोंय राज्य हे पर्यटन थळ जावचे हाचे खातीर सरकार सातत्यान काम करतले अशें आश्वासनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलां. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपा खातीर सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र सरपंच हांच्यांनी केल्ली मदत खूब मोलाची आशिल्ली. आमचे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम सगळ्यात पयली सुरू जातली. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर गोंयच्या म्हज्या तरणाट्या भाव भयणीक नोकरी मेळपाक जाय. मागीर ती IT सेक्टराच्या पासून कोण 10वी फेल आसत ताका सुद्दां नोकरी मेळपाची गरज आसा. त्या खातीर गव्हर्मेंट सेक्टरात आसतले प्रायवेट सेक्टरात आसतले अशो वेगवेगळे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप गोंयांत म्हणजे प्रायवेट सेक्टरानूय बी आनी गव्हर्मेंट सेक्टरानूय बी जेणे करून काम करपाची इच्छा जाका आसा तो बेकार उरचो न्ही हाज्या खातीर सदोदीत म्हजो प्रयत्न सुरू आसतलो. तिसरें, गोंय हे टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान गोंय राज्य हे टुरिजमाची राजधानी जावची देशांत हाज्या खातीर लागपी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं ते इंटरलँड टुरिजमा खातीर मेडिकल टुरिजमा खातीर विशेष करून PPP बेसिसचेर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप्स हांच्या बरोबर मेळून गोंय हे एक नंबरचे टुरिजम डेस्टिनेशन जावचे देशांतले ताज्या खातीर सरकाराचो पुराय प्रयत्न आसतलो. चवथी गजाल गेली कितलीशींच वर्सां मायनींग बंद पडला म्हाकाय खबर आसा आनी ते मायनींग परत एकदां सुस्थित्या बेगिनात बेगीन चालू करपाची प्रायोरिटी जी आसा ही नक्कीच आमच्या सरकारा कडल्यान आसतली. हाज्या व्यतिरिक्त आमी आमच्या जाहीरनाम्यांतल्यान ज्यो गजाली लोकां खातीर सांगल्या त्यो सगळ्यो गजाली जाता तितके बेगीन पुराय करपा खातीर आमचें सरकार हे कार्यरत आसतलें आनी जाता तितके जाका प्रायोरिटी दिवन त्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो बेगिनात बेगीन केल्यो वयतल्यो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे डबल इंजिन सरकाराचो सोपूतविधी काल व्हडा दबाज्यान जालो. मुख्यमंत्र्या सयत आनीक 8 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. मंत्री 8 आनी सोपूतविधीच्यो भाशो 3 अशी विविधता ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. प्रधानमंत्र्याच्या हाजिरेंत आनी इतक्या डबल इंजिन व्यवस्थापनान केल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत कोणाचो मायक सुटून पडलो जाल्यार कोणाचो मायकूच बंद पडिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. निलेश काब्राल सोपूत घेवपाक नेटान आयलो खरो, मात ताणें मायकाक हात घालतकूच मायकूच निसरून पडलो. तशेंच जालें सुभाष शिरोडकराचें. तो उलोवपाक लागलो आनी ताचो आवाजूच येनासो जालो. पयलेच फावट सुमार 10,000 गोंयकारांच्या हजेरेंत आयोजीत केल्लो हो येदो व्हडलो सुवाळो. मात इतकें आसून नियोजन खंय तरी उणेंच पडिल्ल्याचें दिसलें. That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a minister for the state of Goa, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप. सोपूतविधी सुवाळ्यांतल्या पयल्या पावंड्यार 8 मंत्र्यांनी 3 भाशांनी सोपूत घेतली. सुरवेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कोंकणी भाशेत सोपूत घेवन आपले गोंयकारपण जपले. मात उरिल्ल्यांनी आपापल्या सोयीच्याच भाशेत सोपूत घेतलो. कोणी इंग्लिशीन जाल्यार कोणी हिंदीन सोपूत घेतलो. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the minister for the state of Goa. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा.
देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधानाविशयी हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगतलों. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकताय उन्नत राखतलों. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शहा, नितीन गडकरी, भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांच्या सारख्या व्हडा फुडाऱ्यांच्या हजेरेत पयलेच फावट जाल्ले ह्या इतिहासीक सोपूत विधीक सोपूत घेतना गोयचे फुडारी गडबडले खरे, मात ह्यान फुडें डबल इंजिनाचे सरकार चलयतना गोयच्या कारभारान ह्या मंत्र्यांनी अशेच घुसपूचे न्ही अशी आस्त गोंयकारांनी व्यक्त केल्या. वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. संघटनेची ताक आशिल्लो आनी संघटनेच्या बळग्यार राज्य जिखपी म्हूण वळखतात तो भाजपा पक्ष गोंयान कात सोडटा. भाजपा संघटनेंतल्यान आयिल्ले म्हणपा सारको एकूय नेतो भाजपाच्या 8 मंत्र्यां भितर ना. भाजपाक आपल्या संघटनेंतलो म्हणपा सारको एक दोतोर प्रमोद सावंतूच मंत्रीपदार आसा. सावंत सरकाराचो इतिहासीक सोपूतविधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस सारकेल्या मुळाव्या भाजप फुडाऱ्यांच्या फुडल्यान घडलो. मात मुख्यमंत्री सोडल्यार सोपूत घेतिल्लो एकूय मंत्री भाजपाच्या संघटनेतलो ना. भाजपाच्या गोंयचे डबल इंजिन सरकाराचे नव्या मंत्रिमंडळाचेर एक नदर घालुया. पुराय राणे फामील काँग्रेस, मात विश्वजीत राणे भाजपांत. 1984तल्यान सुभाष शिरोडकार काँग्रेसींत, हालींच पावलो भाजपांत. काँग्रेसच्या श्याम सातार्डेकाराक कडेक उडोवन निलेश काब्राल 2012त भाजप आमदार जालो. अपक्ष वेचून आयलो आनी रोहन खंवटे भाजपांत मंत्री जालो. काँग्रेसचो आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक आता भाजपांत पावलो. काँग्रेसच्या मूळ संघटनेतलो माविन गुदिनो आता भाजपांत मंत्री. अपक्ष वेचून आयलो आनी गोविंद गावडे भाजपांत मंत्री जालो. UGDPंतल्यान काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड वटेनच्यान आता बाबूश मोन्सेरात भाजपांत पावलो. 2012 वर्सा घडिल्ल्या सरकारांत कॅबिनेट मंत्री म्हूण लक्ष्मीकांत पार्सेकार, दयानंद मांद्रेकार, राजेंद्र आर्लेकार, दिलीप परुळेकार आनी रमेश तवडकारा सारकेले गोंयच्या भाजपाच्या थापणुकेच्या काळांतले फुडारी आशिल्ले. मात काळ बदलला आनी काळा प्रमाण भाजपाय बदलल्या. पक्षनिष्ठा संघटनात्मक काम हाचे परस फकत वेंचणूक जिखपाची तांक आशिल्लो फुडारी हो एकूच नेम भाजपा खातीर म्हत्वाचो उरला. हरशी काँग्रेस मुक्त भारत म्हणून हड्डे बडोवपी भाजपाक आता काँग्रेसीच्याच फुडाऱ्यांक पक्षांत घेवन सरकार स्थापन करचें पडटा, हीच सत्य परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुख्यमंत्र्याचो सोपूतविधी जाल्या उपरांत सोमारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन 3 घरगुती गॅस सिलिंडर फुकट दिवपाचो थाराव जाला. 1 एप्रिला सावन ही येवजण चालीक लायतले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा खरे, मात दुसऱ्या वाटेन भाजपाचेच फुडारी गोंय सरकाराची आर्थीक स्थिती घटमूट ना अशें विधान करीत सुटल्यात. त्या खातीर 3 सिलिंडर खऱ्यांनीच फुकट मेळटले काय कितें असो प्रश्न सद्याक गोंयकारांक पडला. मुख्यमंत्री पदाची सोपूत घेतले उपरांत प्रमोद सावंतान सोमारा पयली मंत्रिमंडळाची बसका घेतली. हे बसकेत 3 सिलिंडर फुकट दिवपाचो भाजपाच्या जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनाचेर मंत्रिमंडळात थाराव घेतलो. आमच्या हितून जाहीरनाम्यान आमी 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे घेतले. ताजी स्कीम जी आहा पळय डिसायड केल्या आनी फायनलायज केल्या. 3 सिलिंडर फ्री, फक्त ती स्कीम नोटिफाय जावपाची आसा. ती स्कीम नोटिफाय जातली, बट 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे आमी फ्रॉम द न्यू फायनान्शियल इयर, फ्रॉम एप्रील ऑनवर्ड्स 3 सिलिंडर जे आसा पळय हे फ्री दिले वयतले. तेजो फक्त इन्कम लिमीट आनी बाकीचे सगळें म्हणून म्हटल्यार ती स्कीम नोटिफाय जातली, बट 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे डिसिजन ह्या कॅबिनेटान आमी अप्रूव्ह केलें. मात गोंय सरकाराची आर्थीक परिस्थिती घटमूट नाशिल्ल्यान उदरगतीच्या वेगवेगळ्या कामां खातीर अजूनय केंद्र सरकाराकडल्यान येवपी निधीचेरूच निंबून रावचें पडटा असो हुस्को माविन गुदिनोन उलोवन दाखयला. Ultimately, everything is a challenge. It is a very difficult situation we are passing through.
we have been able to tide over and carry on the momentum of growth, momentum of development in Goa because of assistance from the center. Even now at this stage, I am telling you, whatever difficulties we have, we will try to get additional budgetary allocation or special grants from the center. I have in the last government as many as 3 meetings of the finance ministers, honorable chief minister deputed me. म्हारगाय सध्या तेंगशीक पावल्या. पेट्रोलाचे मोल तसेच भाजयांचे, खावपाचे तेल आणि सच्च्या जिणेतल्या उपेगाच्या वस्तूचे मोल लेगीत हिस्पा भायर वाडला. तातून 3 सिलिंडर फुकट मेळ्ळे जाल्यार ते गोंयकारांक सू जातले. पूण हे खऱ्यांनीच जातले काय कितें? काय हे लेगीत निमणे फकत आस्वासनूच जावन उरतले? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कितें या तत्वाचो सोद अखंड चालू आसा. गोंयचे स्थापनेपासून ते आतां मेरेन आनी फुडाराकय हो सोद चलतलो. या तत्वाक घटमूट करप, गोंयकाराक घट करप, बलवान करप हें आमचें ध्येय, हें आमचें ब्रीद. या तत्वाचो सोद घेवपी लोकांच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले आनी गोमंतक टीव्ही गोंयकारपणाचो बावटो उंच धरतले. तुमचे प्रश्न ते आमचे प्रश्न. गोंयांत नवो बदल हाडू. सगळ्या प्रश्नाची सरकाराक विचारूया जाव. गोंयचे पर्यावरण सांबाळू. गोंयचे अस्तुरेचो आवाज. गोंयचे परजेचो आवाज. तुमचे जिणेचो साज. गोंयचो सैम सांबाळू. तुमचेर अत्याचार करतल्यांचेर, भ्रष्टाचार करतल्यांचेर, अन्याय करतल्यांचेर आमी परतून एकदा पेटयतले नाळ. हांव अलिशा मेनेझीस. हांव शैलेंद्र मेहता. आणि तुमच्या मुखार घेऊन येता तुमचो आवाज तुमच्या मुखार हाडटा गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आता नदर मारूया फुडल्या खबरांचेर. निकतेच मुख्यमंत्र्या सयत आणि नवनिर्वाचित 8 आमदारांनी नव्या सरकारांतल्या मंत्रीपदाचो सोपूतविधी घेतला. सोपूतविधी सोंपोवन नवे सरकार कामाकूय लागले. पूण पंचायत वेंचणूक लागीं आयिल्ल्यान फकत भाजपाच न्हय तर हेर सगळ्याच पक्षांनी पंचायत वेंचणुकेचो नेट धरला. ज्या मतदारसंघांनी भाजपाचे उमेदवार वेचून आयल्यात त्या मतदारसंघातल्यो पंचायती भाजपा पंचायती करपाच्या हेतान भाजपा पावल मारीत आसा. पूण आता भाजपा वांगडाच नव्यानूच विधानसभेत सुवात मेळयल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स, आम आदमी पक्ष आणि जैत मेळूक ना तरी फुडल्यो वेंचणुको लडोवपाची इत्सा आशिल्ल्या तृणमूल काँग्रेसीनूय सर्तीत पावल दवरला. फुडें प्लॅन्स आमचे टीएमसी आमी इन फ्युचर सगळीं जी येणारी इलेक्शनां आसतली जी सिंबॉलाचेर जातली, थोडी सिंबॉलाचेर जावची ना, ही सगळीं इलेक्शनां आहा ही टीएमसी कॉन्टेस्ट करतली. टीएमसी हांगा इन फ्युचर खरें राजकारण करपाक लागून येयल्ले आहा आनी आमी ते करूनय दाखयतले. कारण हे फावटी अवघे 3 म्हयने मेवळ्ळे. एके वाटेन पयलेच फावट विधानसभेत एंट्री मारिल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवनाच्या उमेदवारांनी विधानसभा वेंचणुकेत मतां फोडली ह्या सुदीन ढवळीकाराच्या आरोपा वयल्यान पंचायत वेंचणुकेत परत एक फावट अशेंच जावन आरजी हेरांक बरीच फायट दितलो अशें दिसपाक लागला. RG has changed. RG has changed total scenario of the political status of Goa. Almost, as per my knowledge, as on today's counting at South Goa office, more than 15% RG polled the votes. दुसरे वटेन पेट्रोल दरात जाल्ल्या वाडी विरोधात आंदोलन करून आम्ही साधारण लोकांच्या दुःखात सामील आसा अशें दाखोवन घडये आपाची ही पंचायत वेंचणुकेची तयारी बी न्हू असो प्रश्न पडटा. कोणूय कितलेय यत्न करूं
पंचायत थरार कोण बाजी मारता ते पंचायत वेंचणुके उपरांतूच कळटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मगो पक्ष आणि अपक्षांक नव्या सरकारान मंत्रीपदात दितले अशें गोंय भाजपा प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सांगले. मगो आणि अपक्षांक मंत्रिमंडळ विस्तारांत मंत्रीपदां मेळटली अशें फडणवीस सांगता. येता त्या 1-2 म्हयन्यां भितर मंत्रिमंडळ विस्तार जाहीर जातलो अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्षान दिली. देखिए, बहुत खुशी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज फिर एक बार गोवा में सरकार बनी है. प्रधानमंत्री जी पर जो लोगों का विश्वास है, गोवा की जनता ने उसी के कारण हमको आशीर्वाद दिया है. एक बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट हम देंगे, एक बड़ी एबल गवर्नमेंट हम देंगे और गोवा को विकास के नए मकाम पर पहुंचाएंगे. मिल चुका है निर्दलियों का और महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी का, तो अब विश्वास मत भी हासिल होना वो एक औपचारिकता मात्र है. हाँ जी, बिल्कुल, और हमारे साथ ये सब लोग रहेंगे और आगे में एक्सपेंशन में हम इन लोगों को भी अकोमोडेट करेंगे. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान निकतीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, नितीन गडकरी आणि 10,000 लोकांच्या उपस्थितीत सोपूत घेतलो. सोपूत विधी उपरांत गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि रोहन खवटेन आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. आज आमच्या नवीन सरकाराची आज आमचे मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि 8 मंत्री हांच्यांनी आज शपथ घेतिल्ली आसा आणि खऱ्या अर्थान आजपासून गोंयचे 3ऱ्या टर्माचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें गोंयांत कार्यरत आसा. ज्या तरेचो उत्साह आमी हांगा पळयलो, मोठ्या प्रमाणात गोंयची सगळी जनता, सगळ्या तालुक्यांतले आसत, सगळ्या गांवागांवांतले मोठ्या संख्येन हांगा बरेचशे लोक हांगा हजर आसले आशिर्वाद दिवपाक. मोठ्या प्रमाणात जितले भितर आशिल्ले त्या पेक्षा अर्दे लोक हे भायर उबे आशिल्ले, कारण इतले अकोमोडेट जायनासले. त्यामुळे एक बऱ्या मोठ्या प्रमाणात आजचो जणू आमी उत्सव सेलिब्रेट करता तशा पद्दतीचो आशिर्वाद दिवपाक लोक हांगा आयिल्ले आसात. आणि खऱ्या अर्थान लोकांक जें सरकार जाय तशा पद्दतीचें सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर येणारी 5 वर्सां जी आसा ती कार्यरत रावतले. तांकां आशिर्वाद दिवपाक लागून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, आमी बाकीचे सगळे मंत्री, केंद्रातले मंत्री, वेगवेगळ्या राज्यातले 7 राज्यातले मुख्यमंत्री हे खास करून हांगा उपस्थित आसलेले, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे देशभरातले नॅशनल ऑफिस बेरर आणि वेगवेगळ्या राज्यातले ऑफिस बेरर हे सगळे आज हांगा येवन आमच्या मुख्यमंत्री आणि ह्या सरकाराक तांच्यांनी आशिर्वाद दिल्लो आसा. आणि पूर्णपणे ज्या नेटान हांवें आज पळयला हांगा उत्सव, हे लोकांक एक उमेद आसा की ह्या सरकारान कितें तरी बरे गोश्टी करूं जाय. आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याची संपूर्ण टीम ही बऱ्या तरेचे कार्य येणाऱ्या 5 वर्सां करतले. कारण गेल्या वेळाचेर 2019 ते मुख्यमंत्री जाले आणि तांकां केवळ 3 वर्सांचो टर्म मेळ्ळो, पण ह्या टर्मा भितर गेली 2-2.5 वर्सां ज्या तरेन आमी कोविड-19 महामारी भितर आसात आणि तातूंतल्यान मात करून सुद्दां भायर सरिल्ले आसात. त्यामुळे थोडोसो कदाचित काम करपाक त्यावेळेस तितली हे संदी, कारण बरोचसो वेळ जो आसा तो सगळे कोविडच्या महामारीच्या हातूंतल्यान मागीर वेगवेगळी तकते वादळ आसात, वेगवेगळे गोश्टी जावन गेले. पूण म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेन हांगा साधू संत आयले तांच्यांनी आशिर्वाद दिल्लो आसा आणि त्यामुळे एक बरें सरकार, ज्या तरेची अपेक्षा हे गोंयच्या लोकांक आसा अशा तरेचें सरकार हे डेफिनेटली डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाचेर येणारी 5 वर्सां कार्यरत रावतले. येणाऱ्या दिसांनी भारतीय जनता पार्टी ज्यो पंचायती निवडणुका जातल्यो, ह्या पंचायतीच्या निवडणुका कदाचित आमी सिंबलार करचे ना, पण आमचे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पंचायती भितर निवडून येतले, सरपंच जातले. आणि येणारी जी लोकसभा आसा, हांव पूर्ण खात्रीन आज सांगपाक शकता 2 वर्सां अजून आसा. ह्या हांव दोनूय सांगता, दोनूय लोकसभा निवडणुकीचे दोनूय आमच्यो ज्यो जागा आसा, उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा, दोनूय जागा भारतीय जनता पार्टीचेच दोनूय खासदार जातले. इतलो हांव ठाम विश्वासान आज हांगासर नमूद करता. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेचो आभारी आसा, कारण आमी आज 1 मुख्यमंत्री आणि 8 मंत्री हांची शपथविधी जाल्लो आसा. 3 जे मंत्री आसात येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान चर्चा करतकच तो विशय सोंपतलो. ते मंत्र्यांचोय एक येणाऱ्या 1-2 म्हयन्या भितर तांचोय शपथविधी सोहळो जातलो. उरिल्ले 3 मंत्री हे अलायन्स पार्टनरांतल्यानूच आसतले का भाजपाचो? त्याचो कशें आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या संदर्भातलो निवेदन हांव करपाक शकना, कारण मंत्रिमंडळा भितर कोणाक घेवप कितें आसा हो मुख्यमंत्र्याचो पूर्णपणे तांचो अधिकार आसा, तांच्या अधिकाराचेर हांव येना. पूण येणाऱ्या दिसांनी हांव ठामपणान सांगपाक शकता की सगळ्या बरोबर घेवन क्लस्टर हें सरकार आसा, त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी जो विशय आसा तो 1-2 म्हयन्या भितर सोडटलो. म्हाका दिसता लोकांनी निवडून दिला
म्हणजे तिसऱ्या फावटी एक बहुमतान निवडून दिल्लो आसा लोकांची जी अपेक्षा आसा ती पूर्ण करप गोंयच्या लोकांची अपेक्षा आसा ती गोंयच्या लोकांची इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं नाल्यार सेल्फ ह्युमन डेव्हलपमेंट ताच्या खातीर कितें करपाक जाय तांच्या खातीर तें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी आतां मंत्रीपद मेळिल्ल्यान आय थिंक इट वील स्पीड अप लॉट ऑफ थिंग्स दॅट वी हॅड टू फायट फॉर 10 वर्सां चडशे टायम अपक्ष म्हणून उरलो आनी ऑपोजिशनान उरलो तरी झगडून करचें पडलें आतां आय थिंक डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर वर्किंग टुगेदर एज वन टीम डिलिव्हरिंग गुड गव्हर्नन्स टू द पीपल ऑफ गोवा शूड बी द प्रायोरिटी आनी एक्सपेक्टेशन्स ऑफ गोंयकारांचे कितें आसा आमच्या पुर्वकारांचें कितें आसा ते म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दितली त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमाणे मॅक्झिमम डिलिव्हर करपाचो म्हजो प्रयत्न आसता पोर्टफोलियोज वील बी गिवन बाय द पार्टी बाय द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताज्या प्रमाणे काम करपाची आमी सुरवात करतले परवरच्या वाठारांत जितले विशय घेतिल्ले ते स्पीडअप करप जे प्रोजेक्ट थोडे बंद पडिल्ले थोडे अस्तित्वात येवपाक वेळ लागिल्लो तांचेर आमचो भर आसतलो जाता इतले बेगीन हाडपाक टू एन्श्युअर दॅट पर्वरीन आमी जे मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा लास्ट 10 वर्सांनी आमी जितली कामां करून काडल्या ती फुडल्या स्टेपार फुडल्या लेवलार व्हरप हो आमचो प्रयत्न आसतलो गोंयच्या खातीर जितले विशय घेतल्या ते डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर बसून ताजेर तोडगे काडप आनी गोंयचें अस्तित्व घेवन गोंयचे एक्सपेक्टेशन्स हे मेळप हो आमचो मॅक्झिमम प्रयत्न आसतलो. सकाळचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.